आयज तुमकां परत हांव हांगासर आपयला म्हणून तुमकां सगळ्यांक तुमी येयले उलो मारला तुमी येयला म्हणून तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा। तुमकां आपोवपाचें कारण म्हटल्यार तुमी पळयलां आसतलें की शेनवारा दिसा एक न्यूज चॅनलान फूल स्टेटमेंट आसा तो व्हायरल केल्लो आसा आनी तेज्या रिगार्डींग त्या दिसा जेन्ना हांव PIक मेवल्लें कित्याक जेन्ना हांवें स्टेटमेंट एप्लाय केल्लो 3 तारीख कॉपी दिल्ली की हांवें म्हाका ही स्टेटमेंट कॉपी जाय म्हणून, पूण म्हाका तेंच्यान 3 तारीख दिवं नासली आनी जेन्ना 4 तारीख म्हाका तेंच्यान सांगलें तेन्ना तेणी सांगलें म्हाका की आमी तुका स्टेटमेंट दिता पण तो स्टेटमेंट भायर व्हायरल जावपाक जायना आनी तेच दिसा सांजचो स्टेटमेंट फूल मिडिया थ्रू भायर येयल्लो आसा। सो तेका लागून हांवें आयज एक ऑफिशियल एक कंप्लेन केल्लें आसा पेंजीम PIच्या अगेन्स्ट की जेन्ना तेच सांगता की हो हे सेन्सिटीव केस आसा आनी हेजे जे रिलेटेड कितें इन्फॉर्मेशन आसा भायर व्हायरल जावपाक जायना आनी तेच हे इन्फॉर्मेशन भायर व्हायरल करता कित्याक स्टेटमेंट आसा तेजी कॉपी एक म्हाजे कडेन आहली आनी एक पुलिशेन आहली जाल्यार ती मिडिया कडेन पावली कशी हो फर्स्ट एक क्वेश्चन जाल्लो आसा। आनी दुसरें म्हटल्यार जेन्ना ती मिडिया कडेन पावता तेन्ना हे पुलीस तेजेर कित्याक इन्वेस्टिगेशन करिना। आतां आमी एक ऑफिशियल लेटर ऑलरेडी इन्वायट केल्लें आसा SP आनी DGP आमकां मेळोंक ना, SP आमी दिल्लें आसा आनी आमी ताका सांगलां की तुवें ना तेजेर इन्वेस्टिगेशन करचें कित्याक ते म्हणटा की आमचे थ्रू वचोंक ना, तुमचे थ्रू वचोंक ना जाल्यार कोणें दिलें आनी ही जी सेन्सिटीव केस आसा आनी आमचें जें पर्सनल इन्फॉर्मेशन आहा जो स्टेटमेंट आसा तो हांकां मिडियाक सुद्दां कोणें रायट दिलो भायर हाडपाक। आनी दुसरें म्हटल्यार तुमकां सांगपाक सोदता की सद्या आतां ही म्हाका अशें दिसता न्हू की पुलीस आसा पळय ते आतां आमचें इन्वेस्टिगेशन फुडें करपाचें ना जशें आमकां जाय तशें। सो तेका लागून हांव मागता की हें इन्वेस्टिगेशन क्रायम ब्रांचच्या थ्रू वयचें ना जाल्यार जो हायकोर्टाचो रिटायर्ड जज आसा तेज्या थ्रू वयचें कित्याक हें इन्वेस्टिगेशन खंय ना खंय हें लीक करून ही केस वीक करून हिका हांगाच काबार करपाक सोदता आनी जो मास्टर मायंड आसा आनी एक गुंडा आसा तांकां प्रोटेक्ट करपाक सोदता। शेनवारा जेन्ना तुमच्यांनी प्रेस घेतली पळय तेन्ना तुमच्यांनी सांगलेलें की हितून मास्टर मायंड रामान नांव घेवंक ना म्हणून हांवें सांगूंकूच ना, तुमच्यांनी तेजी प्रेस घेतली हांवें सांगूंकूच ना, हांवें तुमच्यांनी वयल्यान प्रेसाक ब्लेम केल्लो न्हू फेक न्यूज आहा म्हणून मागीर सांगलां। तितून सगळें सत्य आहा न्हू स्टेटमेंट तुमच्यांनी वाचला आसतलो तो स्टेटमेंटान तेणी सांगलां मरे तेणी स्पेशल मेन्शन केलां मरे सगळे इश्यूज होम मिनिस्टर आहा सगळें आसा मरे तितून स्टेटमेंट मास्टर ऑब्वियसली आहा तुमी जे स्टेटमेंट कोणाक मेवला पळय हांव ताका रिक्वेस्ट करता की तुमी तो थारली रीड करा आनी हांवें SPक सांगलां की बाबा सर तूं भायर यो आनी जें कितें आसा पळय तें सगळें मिडियाक सांग कित्याक हें इन्फॉर्मेशन SP ह्या पुलिसा थ्रू भायर वचपाक जाय अशें भितरल्यान लीक जावपाक जायना। सो तेका आमी रिक्वेस्ट केला की बाबा सर तूं यो आनी जें कितें आसा पळय इन्वेस्टिगेशन खंय पावलां आनी खंयल्यान आतां खंयच्यान खंय पावपाचें आसा आनी हातून कोण इन्वॉल्व आसा तांकां सगळ्यांक तुमी भायर काडून मिडिया फुड्यान हाडचें म्हणून सांगलां ताका तेणें सांगलां आपूण करता म्हणून सांगलां। तो सद्या म्हणटा की इन्वेस्टिगेशन अजून पर्यंत फुडें वचना आतां कित्याक वचना तेवूय खबर ना कित्याक सगळें क्लियर आसा फूल क्लियर आसा इवन मिडिया हितून इन्वॉल्व जाता हेवूय फूल क्लियर आसा बाबा हें इन्फॉर्मेशन भितर कोणें दिलें हें ताका हांवें फायंड आउट करून सांगलां। आतां मिडिया तुमी इन्वॉल्व जाता म्हणटा मिडिया समज इन्वॉल्व जातले इतले मिडिया तुका हांगा दिसता नासलें न्हू हांवें नांव घेवंक ना आतां सुद्दां मिडिया हांगा येयले आसा तेका लागून तुमकां देव बरें करूं म्हटलां तुमकां कित्याक तुमी येयले आनी तुमी म्हाका सपोर्ट केला म्हाजें इन्फॉर्मेशन तुमी सगळ्यांक पावयलें। आतां तुमी इतले हें म्हणटा जाल्यार JMC कडेन तुमी बुलेटीन मागचें न्हू की रामाची बुलेटीन तुमी रेकॉर्ड दिया म्हणून रिकॉर्ड आमी पळय ऑलरेडी सगळ्यांक कोणाक मागपाक जाय पळय तांकां ऑलरेडी मागलेलें आसा आनी येतले पळय तेन्ना तुमकां आमी सांगताले पूण हितून कितें मेन रोल आतां पुलिसान करपाक जाय पूण ते करिना अशें म्हाका दिसता म्हाज्या फॅमिलीक दिसता सगळ्यांक दिसता। तुमकां खबर आहा मास्टर मायंड हितून कोण इन्वॉल्व आहा तो कोण इन्वॉल्व आसा ते आतां पळय क्लियर कट आसा सगळें आसा ते आतां पुलिसांनी काडूंक जाय न्हू रे भायर। हय मात तुमी आतां नांव कित्याक स्टेटमेंटान सांगलां म्हणटा न्हू कोण इन्वॉल्व आहा तुमी ऑन रेकॉर्ड डायरेक्ट नांव ऑन रेकॉर्ड जर तुमच्याकडे एक मिनिट कितें सांगलां स्टेटमेंटाचेर मातसो बाब एकूच मिनिट हांव ताचें आन्सर करता। बाब कशें आसा न्हू स्टेटमेंट जो दिता पळय तो स्टेटमेंट खऱ्या अर्थान पुलिसेच्या कस्टडीन आसता आनी तो कोणा कडेन वचूंक जाय जजा म्हऱ्यान वचूंक जाय तो पयलींच लीक जालो आनी काही मिडिया हांव सगळ्यांक म्हणलं तुमी सगळे हांगा आयल्या काही मिडिया तांच्यांनी आमच्या हाताक म्हणजे ताज्या बायलेच्या हाताक स्टेटमेंट मेळच्या पयलीं पब्लीक केलें की रामान अशें केलें पळय कशें ट्विस्ट करून जर तुवें कितें घालें जाल्यार हाका इफेक्ट कोणाक जाता रामा काणकोणकराच्या केसीक इफेक्ट जाता आनी आमकां अशें दिसता कितें खबर आसा की कोर्टान ही केस वचची न्हय वचूंक जाय न्हय ती कोर्टान वचच्या पयलीं मिडिया ट्रायल कित्याक जाता अशें आमचो एक प्रश्न आसा आनी तुमकांय तशें दिसूंक जाय कारण तुमी यू आर ऑल्सो कन्सर्न अबाउट दीस केस सो हातून अशें कितें वेगळें कितें चिंतू नाकात। सो आमचें म्हणणें इतलेंच आसा पांयां पडून सगळ्यां कडेन मागता की प्लीज आमकां कॉपरेट करा आनी ही रामा काणकोणकराची केस जी आसा ती
एक्झॅक्टली जजाच्या मनान पावून ती व्यवस्थित ट्रायल जावनी मिडियाच्या भायर जावची. पळय कशें आसा सुरवातीक कितें घातिल्लो तो वर्ड कितें घातिल्लो म्हाका म्हज्या लक्षांत येना. पण कशें आसा काही गोश्टी ज्यो आसा पळय आतां हांव तुका बेटे एक एग्जाम्पल दिता. नांव बेटे घेता कोणाचें तरी बाबा XYZ मणी चोर नाही समजून घ्या आनी चोराच्या नंतर जर डॉट घालो न्ही जाल्यार तो कोण जालो चोर जालो न्ही. सो आमकां तूं एकूच इतलें म्हण तुमी जशें कॉपरेट केलां पळय हाज्या फुडें प्लीज पांया पडटा कॉपरेट करा. तुमी एक्सप्लेन करपाक जाय बाबा ट्विस्ट कितें जालें तें वॉट इज द ट्विस्ट तें अंडरलायन हांवें तुका तेंच सांगलें पळय बाब कशें आसा की एक डॉटान सगळो अर्थ ताजो अर्थ खंयच्या खंय वतलो. सो आमी कितें करया आतां जें कितें ट्विस्ट आमी फक्त तुमचे कडेन इतलेंच सांगलां की जें इन्वेस्टिगेशन ज्या पद्दतीन जाता स्टेटमेंट जो आसा जो मिडिया म्हऱ्यान कसो पावलो हो आमचो एक प्रश्न आशिल्लो. कारण कसो आसा पुलीस इज द कस्टोडियन आनी आमी कंप्लेंट जी केल्या ती पुलिसांचेर आज DGP म्हऱ्यान आनी SP म्हऱ्यान वचून केला की एक प्रश्न अजून पासून उत्तर दितून तुमी जें कितें येयलां पळय तें रॉंग म्हणटा जें कितें पळय रॉंग म्हणटा तें सांग तें हांव क्लॅरिटी दिना. कारण कशें कितें रॉंग तर आहा कितें रॉंग आहा तें सांग. हांवें तुका एग्जांपल दिलें पळय कांय ना तें हितून म्हाका एग्जांपल दिलें आयकून घे बाब पळय कितें आहा जाणा तुमी अजून पासून सांगू ना कितें रॉंग येयलां पळय तें सांगू ना तें सांगा न्हू कितें रॉंग हें केलां. हांव तुका तेंच सांगू पळय सगळ्यो गोश्टी आतां आमी म्हणटा की प्रायवसी दवरूं जाय. आमी स्वता सांगता प्रायवसी दवरूं जाय तुमकांय दिसता प्रायवसी दवरूं जाय. रामान कितें स्टेटमेंट दिला तो हांव सगळें आतां हांगासर सांगू पर्सनल एनिमिटी असले पण रामाची पर्सनल एनिमिटी कोणच कळना. हांवें पयलीं सांगलां आनी हांव आतांय सांगता रामाचे पर्सनल एनिमिटी ह्या गुंडा कडेन ना. फेक न्यूज हाडलेलो आसा ते आसा काय ना एज पर द स्टेटमेंट तेणे सांगला की ते आपले पर्सनल एनिमिटी यांच्याकडे ना ते रॉंग आसा. तुम्ही आता म्हणता पर्सनल एनिमिटी ना सो आता राम आमकां भितर एक्सेस करना GMCन सो तुम्ही रामाक एक व्हिडिओ काड सांग आनी तो आमकां धाड सांग. येतलो आतां पळय इन्वेस्टिगेशन फुडें वचोंक जाय. तुमकां हांवें सांगलां हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता ते आसा तुमकां जालें रिक्वेस्ट करता की अशें व्हिडिओ काडून पळय न्हू केस मरे वीक जाता. जें कितें येवपाक जाय पळय तुमकां सगळें तुमच्या कडेन मातशें पेशन्स धरा प्लीज मातशें पेशन्स धरा. जें इन्फॉर्मेशन तुमकां जाय ना सगळें तुमकां मेळटलें. रामाक मातसो मेंटली स्ट्रॉंग जावन भायर येवं दी तुमकां सगळें इशू वाडत आहा तेका लागून तुमकां म्हणटा रामाक स्टेटमेंट दिला की कॉपरेट करा न्हू प्लीज तुमी कॉपरेट करा इतलेंच. तुमकां जे क्वेश्चन जाय पळय न्हू तुमकां सगळे क्वेश्चन मेळटले क्वेश्चन सगळे आन्सर मेळटले पण मातशें सद्या कॉपरेट करा. कित्याक आतां हांवें पुलिसांक सांगलां आतां तुमकां कितें जाय पळय ना तें नरेट करतलें. तुमी आतां क्वेश्चन करपाचो आहा न्हू वचून SP करा. कित्याक हांवें ताका सांगलां सर हांव रिक्वेस्ट करता पर्सनली इवन मातशें मिडियाचे जे क्वेश्चन आहा पळय तुमकां आन्सर कर म्हणून सांगलां. रती मातशें प्लीज तुमी हेच म्हणटा स्टेटमेंट भायर म्हणटा आमी वाचोंक ना तो स्टेटमेंट. आतां पळय हांवें सांगलां पळय आतां हांवें SPक सांगलां सर जो स्टेटमेंट तुमच्या कडेन पावलेलो आनी ऑलरेडी जो लिकूय जाल्लो सो तेज्या बद्दल कितें इन्फॉर्मेशन आहा पळय तें तूंच येवन भायर दी म्हणून सांगलां तुमकां. सो तुमी प्लीज ताका क्वेश्चन करा कित्याक ताका आतां आमी सांगलां तो तुमकां बेस्ट एंड बेस्ट तरीकेन तुमकां आतां सांगतलो. थँक्यू. आतां तुमी म्हणलें पळय क्रायम ब्रांचाक दिवचें तुमकां पयलें हितून क्लियर जाता की तुमी पुलिसाचेर भरोसो करना. ना भरोसा ना कित्याक इन्फॉर्मेशन भितरलें लीक जाता म्हणून हांव आतां कशें म्हणून ट्रस्ट करूं. तो आतां दुसरो प्रश्न येता समज क्रायम ब्रांचाक दिले कित्याक ह्या आमी क्रायम ब्रांचाक जायते केसी दिलेले आहा आनी त्यो हेका पावोंकूच ना. तो तुमी मागीर कितें करतले जेन्ना समज क्रायम हांवें दोन सांगलां गोश्टी. एक सांगलां हांवें क्रायम ब्रांचाक दिवची आनी दुसरी सांगलां हांवें जो हायकोर्टाचो रिटायर्ड जज आहा पळय तेका इन्वेस्टिगेशन करूंक लावचें म्हणून. कोण तरी फुडें व्हरपाकूच जाय न्हू ही केस कोणें तरी आमकां न्याय जावो. तुमी क्रायम ब्रांचाक मागचे सुवातेर अंडर रिटायर्ड जज कित्याक तें सांगलां न्हू आतां सांगलां हांवें हायकोर्टाचो रिटायर्ड जज आहा पळय ती केस तेकाय दिवची इन्वेस्टिगेशनाक. कारण कितें खबर इतलें सगळें जालें तो खरें म्हणल्यार लीक जावंक जाय नासलो. सो आमकां डावट आसा पुलिसांचेर आनी हायवेचेर सुद्दां त्या खातीर आमी कंप्लेन केली. धन्यवाद तुम्ही आयले. आता रामा मात सारको कंडिशन जाता तो जाता अजून जाता रिकवर जाता पण ते मेन कित्याक तकलेक मार आसा तो अजून तर MRI रिपोर्ट क्लियर जावंक ना. MRI रिपोर्ट क्लियर जालो म्हटल्यार तुमकां कितें जाय न्हू तुमकां सगळें मेळटलें पण मातशें प्लीज पेशन्स धरा इतलेंच सांगता. थँक्यू. तुम्ही पळयतात GNH.